पठार आसा म्हणजे ज्या जाग्यार वचून आमचो हांगासर ह्या तळ्याचो उगम स्थान आहे म्हणजे हांगासून उदक जे सगळें आहा ते मागीर गांवा खातीर वयता आनी शेती बागायती ह्या उदकाच्या वचून पिकता. हो आमकां पठार जो आहा तो वेवस्थीत मेंटेन करून दवरपाक जाय. हांगासर जे कॉलॅप्स जाल्ल्यो भिंती आहा कॉलॅप्स जाता आनी त्यो राखपाक लागून आमी हे करपाक घेतलेले आसा. तेच्या नंतर आनीक एका म्हयन्यान म्हणजे आतां तेजें टेंडर जाल्लेलें आहा ह्या पूर्ण बांदाचे डागडुजी म्हणजे तेजे RCC रिएनफोर्समेंट हे परत जावपाचें आहा. ह्या बांदाचे 3.5 कोटी रुपया मोडून ह्या सबंद बांदाचे डागडुगी जावपाचें आसा, रिनोवेशन जावपाचें आहा. तशेंच देवळा फाटसून आमकां एक वॉकिंग ट्रॅक आमी प्लॅन केल्लो आहा तोय बी ह्या कामा भितरूच इन्क्लूड केल्लो आसतलो. आनी बाकीचे लायटिंग वर्क अशें ह्या कामाचो शुभारंभ आसतलो. आज हे जे कामाचे आमदार घेवन उद्घाटन केल्लें आसा ते देऊस भटवाडीन पडटा आनी मय लेखातून 30 लोक कुळागराकार आसा सकयल लांब आनी हो पाट 800 मीटर लांब आसा. तर ह्या पाटाक संबंदीत जवळ जवळ 30 लोक कुळागर करतात. आता ह्या कामाचें तुमकां कशें कित्या खातीर जालें तें सांगता. पोर्तुगीज टायमार हे शिमिटाचे बांद गेटी बिटी असलें कांय नासलेलें. ह्या लागीं पडटा त्या कुळागरांतली सगळी माती व्हरून ते लोक तळ्याक बांद उदीक आडयताले आनी मागीर शिंपण्याचो टायम जालो काय पाटाक व्हरतले आनी दर वर्सा 2-3-4 ट्रक माती ताका कामाक उपकारतले आनी मागीर ती पावसान व्हांवन वयतली. अशें करून करून आदी आमी जावच्या पयलींची पासून खबर न्ही आनी हो जागो सगळो खाली जालो. आमकां आतां कितें तेन्ना किंमत नासली. आतां आमकां दिसलें की ह्या जाग्याचो आमी कितें जर उपयोग करीत जाल्यार आमी हेका सरकाराक कळयलें सगळ्याच्या ह्या तडीच्या कुळागरां खातीर ही माती आमची खाली जाल्ली आसा सगळी. आतां आमी ती जर भरून काडली जाल्यार सगळी माती पाटान वयतली आनी ही माती सगळी खाली जाल्यार ती आमकां लेवल करून दिवची. आमकां तेजो झाडां फाटल्यान बरी आहा ताका झाडां लायल्या झाडां लायल्यात आमी फुडें हाडटले सगळे आनी सरकाराची कितें स्कीम आसा जाल्यार आमकां हेजो उपयोग करून दिवचो असो आमी अर्ज केल्लो. त्या अर्जाक संबंदीत धरून आमकां पास जाले. आमी सरकाराचे उपकार आसा, पंचायतीचे उपकार आसा, आमदाराचे उपकार मानता आनी हेजो सगळ्यांक ह्या तडीक फायदो जातलो. लोकांची सगळी मागणी आसली कितलीशींच वर्सां जाली ही झाडां बांदून दिवची म्हणून. ती तेंची आमी सरकारा कडेन मागणी केली आनी अर्ज केलो आनी ते फुडाकार घेवन आमदारान काम फास्ट केलें. एका म्हयन्याच्या आत काम जालें फास्ट.